म्हापशा बोडगिणी श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेत जायंट व्हील्स आणि हेर मनरिजवण रायड्स सील केल्ल्यान कोफुसांव सुरूच आसा। जायंट व्हील्स सील केल्ली तातूंतले सध्या कादर शेख हाच्या मालकीचे जायंट व्हील्स सुरू केल्ल्यान ताचो निशेध करपाक कांय हिंदू संघटनेचे थळावे वांगडी म्हापशेच्या मामलेदार कार्यालयात एकठांय आयले। म्हापशेचे थळावे आणि अखिल ताकेकार हाच्या मालकीचे जायंट व्हील्स सील केल्ले आसतना शेख हाचे जायंट व्हील्स सुरू करपाक कशी परवानगी दिली असो प्रस्न संघटनेच्या वांगड्यांनी विचारलो। आयतारची सगळी सरकारी कार्यालयां बंद असतात, मात अशें आसूनय हे जायंट व्हील सील कित्याक आणि कशें केले, पळोवणी जायनासतना स्टेबिलिटी रिपोर्ट कसो गावलो अशे प्रस्न हिंदू संघटनेच्या वांगड्यांनी विचारले। आयकात। बोडगेश्वर जात्रेक 2 जायंट व्हिलां घातलेली आसा। एक घातलेले आसा ते अखिल तोकेकार म्हणून हेणी घातलेले आसा, दुसरे घातलेले आहा ते कादर शेख हेणी घातलेले आसा। जाल्यार आयज हांगा दिसता की काल आयतार आसून आयतारचे रातचे डिसील जाता, आमकां खबर ना ते सील कित्याक जाल्ले पळय, ते डॉक्युमेंट नासले, परमिशन नासले म्हणून ते सील जाल्ले। तुम्ही सगळ्यांनी पळयलें आसतलें, मिडियानूय पळयलें आसतलें, ते सील केल्ले पळय ते सारखे सील सुद्दां केल्ले नासले, थंय कोणाचो स्टॅम्प सुद्दां नासलो, बेश्टे दोरयो बांदलेल्यो आसल्यो आनी फक्त ते मेण लायिल्ले आसले, पूण खंयची पद्दत ती सुद्दां खबर ना आमकां सील करप ते। दुसरी गजाल, जे काल रातचे 7:30 रातचे काळोखण डिसील जाता, ते खंयच्या कित्याक वचून डिसील जाता। आता आमी ते विचारपाक मामलेदारान गेल्ले की हे डिसील कशें जालें काय म्हणून। तो सांगता डिसील करच्या पयलीं आमी तांकां सांगलें जे आमकां जे परमिशन जाय ते मेळ्ळे उपरांत आमी डिसील करतले म्हणून। हेजे PWDचे NOC ती काल रातची कशी मेळूं शकता, तो म्हणटा PWDची स्टेबिलिटी हे मेळ्ळी आमकां काल रातची, ती काल रातची जेन्ना शेनवार येता ऑफिसां बंद आसता काल रातची PWDची NOC कशी मेळ्ळी। बरें PWDची स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिता जाल्यार शेनवार आयतार स्टाफ नासतना थंय इन्स्पेक्शन कशें जालें, इन्स्पेक्शन जायनासतना स्टेबिलिटी रिपोर्ट कसो गावलो हांकां। सेकंड थिंग, काल जरी ते डिसील केल्ले आसा जाल्यार मामलेदाराची ऑर्डर जी आसा ती 2 तारखेची ऑर्डर आसा डिसील करपाची। काल ऑर्डर घाले हेची PWDच्यान डिसील ऑर्डर आसा 2 तारखेची। तुम्ही समजा 2 तारखेक जात्रा आसा, जात्रे दिसा जर डिसील ऑर्डर करपाची आसा ती 2 तारखेक डिसील जायना, 3 तारखेक जात्रा जाली तरी डिसील ऑर्डर जायना, डिसील जाय ऑर्डर आसतना, आणि 4 तारखेक रातची जाता म्हणजे हांगा कळटा हांगा खंय तरी घोडो पेड खाता, म्हणजे कळटा सगळ्यांक समजून घ्या गोंयकारांनो, ही डिसील जी ऑर्डर आसा हे आपले आंग दाखोवपा खातीर बॅक डेटीन मारलेली आसा, हे सगळ्या गोंयकारांक सांगूक सोदता। शुक्रार दीस रातचे 9 हांगा आपयले आणि त्यांना सांगले की देवस्थानाची NOC कंपल्सरी म्हणून, आणि तो शिवो मागता ती कंपल्सरी म्हणून, आणि आयज जेन्ना मेळपाक गेले ती म्हणटा ती गरज ना म्हणून। हे कशें कितें, म्हणजे आमकां खंय तरी हांगा मिस गाडी गेले वयता, इन रायटिंग दी म्हणटा इन रायटिंगूय दिना, खंय तरी ह्या डिपार्टमेंटातून त्या डिपार्टमेंटात, त्या डिपार्टमेंटातून त्या डिपार्टमेंटात अशेंच आमी भोंवपाचें काय। मामलेदाराक जेन्ना मेळ्ळे तो सांगता आपली 2 तारखेची ऑर्डर आसली डिसील करपाची म्हणून, आणि तो सांगता आपल्याच्या हातीन काय ना, आपण वयल्यान ऑर्डर आयले आपण करता म्हणटा। तो कटपुतली नाचयता पळय तसो तो नाचता, कशी रातची 7:30 रातची डिसील कसं जाऊ शकता गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी कडल्यान, हो एक व्हडलो प्रश्न आसा आमचे कडेन। थोडी आमच्या कडेन परमिशन आसा आणि थोडी परमिशनाक कितें दिवपाकूच सोदिना। आमी कितके ट्राय केले, आता कितके आमचे भुरगे सगळ्या ऑफिसरा कडेन वचून सगळ्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी रावल्ले आहा भुरगे। तो एक पणजे पासून आतां पासून पणजे गेल्लो आहा, फक्त ओवर म्युन्सिपालिटीन आहा, अशे आमचे ग्रुप सगळे गेल्ले आहा। आमच्या आतां म्युन्सिपालिटीची एक रावल्ली आणि हेचे आमचे PWDची एक रावल्ली स्टेबिलिटी, आणि तो पासून आतां धांवत आहा हेवटेन तेवटेन आमकां नाचयता। सध्या आमकां सांगा म्हटलें कितें आमकां कोणाचो सपोर्ट ना हो जाल्लो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर।